स्टेटमेंट एसटीडे एंड व्हिडिओ व्हायरल जाला कोस्ट गार्डाचो DIG. इट इज नॉट रायट. ताका हितून इंटरफियर जावपाची ताका कांयच रायट ना. सो आय मीन टू से म्हाका सांगपाचें आहा की ते कोस्टल पुलीस दे आर इन्वॉल्ड इन दीस द सेफ्टी ऑफ द कोस्ट आनी विथीन 12 नॉटिकल भायर 12 नॉटिकल मायला गेलो जाल्यार कोस्ट गार्ड येवपाक जाय तितून. सो दीस बोट हाय स्पीड बोट कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मल्पे हांगा आमच्या रिस्ट्रिक्शन आमकां इंजीन फिशिंग ट्रॉलर एंड पर्सीन देर आर 200 हॉर्स पावर आर अलॉटेड टू दी ट्रॉलिंग एंड 300 हॉर्स पावर इंजिन्स आर अलॉटेड टू द पर्सीन. These boats from Malpe, they have 500 to 700 horsepower engine. So yet at a time 25 boats are coming and doing trawling in territorial water. 12 nautical so they are not supposed to come. To 750 engine, those boats are deep sea engine. They can't use this engine in territorial water. ते आता हांगासर फिशींग करता वांगडा 25-50 बोटी येता फिशींग करता वयता. फाटल्यान आमचे धाकटे बोटी वतात जाल्यार तांकां कांयच मेळना. एमटी बोटी येता आमचे कित्याक आमचे ताणेच सांगता पात्रांव त्यो स्पीड बोटी आयना म्हणून त्यो बोटी फिशींगचे आमी तांकां येता तुमी 1000 लिटर डिझल घेवन भायर वयता आनी तुमी परते कित्याक येता कांय नासतना. वी आर नॉट गेटिंग इवन ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द वेसल ताजो. आनी हे परतून येता सांगता कितें स्पीड बोटी आयल्या म्हणटा फिशींग कांय ना म्हणटा भायर. सो दीस बोट मस्ट बी बॅन इन आवर टेरिटोरियल वॉटर. सगळें मेन फर्स्ट पॉयंट म्हणटा तो तांकां सगळ्यांक बॅन करपाक जाय. नुस्तें येता पळय तें भायरसून तडीक येता नुस्तें तडीक जावन भायर वचना नुस्तें. सो तें भायर नुस्तें ना म्हणजे चडशें नुस्तें मारपाक येता हे सगळें. आनी आमचें नुस्तें व्हरतना तें मल्पे व्हरून खाली करता आनी तेंच नुस्तें आमकां फार्मालीन घालून आमकां मागीर परत खावचें पडटा. आनी कमींग 5-10 डेज तुका अशेंच चलत न्हय. एक 5 वर्सांनी तुका घडलें सगळें ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा ते काबार जातले सगळे आनी आमकां फक्त फार्मालीन नुस्तें खावचें पडटलें कमींग फ्रॉम मल्पे एंड मँगलोर. कित्याक बोटी येता 8 दिसांनी येता परत आनी 8 दीस तो स्टोर करता. 16 दीस तुजें नुस्तें तशें उरपाक जायना. सो दे हॅड फार्मालीन आनी ते फार्मालीन नुस्तें आमकां आनीक 5 वर्सांनी खावचें पडटलें. आनी हांव तुका सांगता तो आतां कोस्ट गार्ड आमचो कोस्टल पुलीस लास्ट टायम शापोरान एक तेंच्यांनी बोट धरून हाडलेली. द बोट फ्रॉम देवगड वीच वॉज फिशींग इन आवर टेरिटोरियल वॉटर हाडून दवरलेली शापोरा. आतां PSI कोण तरी एक संदीप परब म्हणून ताणें ती हाडून दवरलेली 5 दीस ती बोट जेटी घातली. तो कायदो ना जाल्यार हो खंयचो कायदो आहलो तांकां म्हणजे तो कायदो आहा यू कांट फिश इन आवर टेरिटोरियल वॉटर म्हणून कायदो आहा. आनी इफ वी बोट्स आर फ्रॉम शापोरा तो मातसो केरये भायलो पावलो आनी महाराष्ट्रान बॉर्डरीचेर पावलो जाल्यार तेंच्यो फिशरीजाच्यो बोटी येता आनी इवन कोस्ट गार्ड येता आनी बोटी धरून व्हरता आमचे आनी 5-15 हजार फायन घालता. ते नुस्तें कितें आहा तें वयता नुस्तें काडून घेता फायन घालता आनी बोटी व्हरून व्हरता. सो हे खंय तरी म्हाका दिसता रॉंग आहा सारकें. आनी आमकां हेजेर आमकां हेजेर एक कितें तरी सॉल्युशन मेळपाक जाय. मालपेच इशू म्हणल्यार काल हुंय एक मिटींग जाल्या सेक्रेटरी. कालची मिटींग कोस्ट गार्ड, मरीन पुलीस, फिशरी डिपार्टमेंट आनी फिशरी मिनिस्टर. हांव पयलीं सद्या आमच्या मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की काल जी पळय तुवें मिटींग कोस्ट गार्डान, मरीन पुलिसाक आनी फिशरी डिपार्टमेंटाक घेवन जी पळय मिटींग केल्या न्हू, आयज आमी इतले जाण नुस्तेकार भाव बोब मारताय ट्रेडिशनल फिशरमॅन की ह्यो भायल्यो बोट्यो ज्यो पळय इलिगल फिशींग कोत्ताय त्यो बंद कर. खरेंच तर मिनिस्टराक तर आमचो इंट्रस्ट आहलो आमचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक सांबाळपाचो, गोंयच्या फिशरमॅनाक सांबाळपाचो जाल्यार ताबडतोब तेणें कर्नाटकाचे फिशरीज मिनिस्टराक आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाक आनी थिंगाचे कोस्टल पुलिसांक हाडून हिंगा मिटींग घेवपा जाय आमच्या वांगडा. न्हू तूं गोंयच्या मिटींग घेवन हे कोस्ट गार्डा बाबड्याक कांय खबर ना कित इनलिगल आनी कित इनलिगल न्हू तें. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला कोस्ट गार्डाचो की कोस्ट गार्ड सांगता फिशींग कोणाच्यान हुंय करपा जाता तेका इनलिगल ना म्हणून. जाल्यार मिनिस्टरान तेका सांगपाचें जाय आहलें आमी जाणाय आमी आख्ख्या देशाचे आमी इंडियेचे पयले आमी इंडियेचे भुरगे मागीर आमी गोंयचे. जाल्यार आयज गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्रा अशें म्हूण भाग कितें दिले हे आमचे इंडियनूच आमकां करून दिले, आमच्या सरकारान आमकां करून दिले न्हू. जाल्यार हर एक प्रत्येक एरियान गोंयां आमकां रूल आहा, कर्नाटका रूल आहा, महाराष्ट्रा रूल आहा फिशरमॅनाक. हें कोस्ट गार्डाक खबर ना. आमकां गोंयां आमचे बोट्यांक
आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक 9.9 मोटर एलावड केलो आहा आमचे कॅनो आनी बोटींग 200 to 300 इंजीन हॉर्स पावर यूज करपाक एलावड आहा. जाल्यार हांव हें कित्याक सांगता मिनिस्टराक आनी कोस्ट गार्डाक. मिनिस्टराक चड कितें सांगता जाण तूं, मिनिस्टरान तेंकोचो व्यू घेवचो. बाबा तुमच्यो बोट्यांक तुमी कितली हॉर्स पावर इंजीन घालून फिशींग करपाक दिलो आहा आनी कितली एरिया प्रमाण कितली नॉटिकल बाय. तेन्ना ते तेंगेले मिनिस्टर आनी तेंचो डिपार्टमेंट डायरेक्टर जो पळय कर्नाटकाचो डायरेक्टर आहा तो सांगतलो कितें म्हणून की आमी हांकां 700 हॉर्स पावर यूज करपाक दिलें ती उंची नॉटिकल भायर म्हणून. जाल्यार आयज ते तेंचे नॉटिकल भायर सोडून आमच्या 5 नॉटिकलाचे 10 ते 15 मिटरांचेर येवन हे बोटी फिशींग कोत्ताय. हें कोस्ट गार्डाक खबर ना. कोस्ट गार्ड म्हणटा कितें की फिशरमॅनांनी बरें कोट. आमी आजून सगळे फिशरमॅन बरे आहाय. जावं होल्यांच्यो आयज कर्नाटका महाराष्ट्रा हूंय मिटिंगे वयता. कित्याक वयता? कित्याक आमी आजून सगळे बरे. आमचे भितर भेदभाव झगडी बीन कांय नाय. आमचे भितर झगडी कितें आहाय आयजू कित्याक ती 700 हॉर्स पावराची जोरी तर इंजीन 8 मिटरांचेर 15 मिटरांचेर 10 मिटरांचेर तर तेणी फिशींग करीत जाल्यार आमकां ट्रेडिशनल जे पळय आमी तोडीक जे पळय धाकटे बारीक फिशरमॅन आहाय तेंकां कांय उरपाना. First of all, we want to tell the Coast Guard, who has made a statement yesterday when the fisheries minister and department had a joint meeting with respect to illegal fishing what is taking place in Goa. Now the Coast Guard, the Indian Coast Guard have 6 roles and responsibilities. The third responsibility is the preservation and protection of our maritime environment, including prevention and control of marine pollution. आता maritime environment म्हळ्यार कितें? It is protection of sea, bay, estuary, island, coastal areas. ही सगळी area. So there is no 12 nautical. If they can come up to 5 nautical mile also will protect. So their main role is to protect overfishing, overexploitation of fish and protection of wildlife protected species. Now the Coast Guard makes a statement stating that anybody can come and fish in the territorial waters of the state. Now I want to draw to the attention of the Coast Guard that under the Goa Marine Fishing Regulation Act, every state has defined its territorial waters. आता in our territorial waters we have list of duties or protection. Number 1, we are allowed of maximum 300 horsepower engine. We are allowed gill nets to fish with particular mm size. We are allowed as of now persin, but in other state persin also is banned. Now this state of Karnataka, Malpe, where these boats are coming from in our territorial waters, they are using horsepower above 750 horsepower engine, which is banned in as per the Goa Marine Fishing Regulation Act. Same thing, the bull trolling, what they are using, the nets what they are using, that nets is banned in the entire east side of this country, including the territorial waters of Goa. So where are you? Where is this Coast Guard which is supposed to perform his duty? Where is he? Is he trying to evade from his responsibility, or is he pressurized by somebody? Because when the LED light fishing, jenna case chaltali in the High Court, that time the court asked, the Coast Guard also was the party to it. But the Coast Guard said we have a huge water to man and therefore we cannot man in the territorial waters of Goa. Why you cannot man the territorial waters? If you are misfit, then go from here. Your duty is to protect the territorial water. Your duty is to protect the maritime environment of Goa.